much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. भावा भयणांनो, लग्ना पासत टेन्शन घेनाकात. तुमकां मोल फारीक करून विकतींक येतलो पळय तो जेजू क्रिस्त. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरतली, पूण हांव तुमकां विसरचोना अशें ताणें म्हटलां. तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय, तुज्या मनांतल्यान, तुज्या सगळ्या काळजांतल्यान. जेजू क्रिस्ताक तुवें तुजें जिवीत सोंपोवचें. जेजू, म्हज्या जिवितांत जाता पळय ते सगळी बऱ्यो त्यो तूंच कोत्तलोय म्हूण. ह्या भाशेन तूं भावार्थान मागणें कर. आनी हांव सांगता, जेजू, तुजी जी सांगातीन आसा पळय तो तुका हाडटलो. आदांव एकलो आसचो ना म्हणून अशें सोर्वेस्परान म्हटलें. कोणें ओस्तोरी थिंगासोर हाडली? सोर्वेस्परानूच हाडली. केन्ना काय आदामाक एक सांगातीन सोर्वेस्परान हाडली काय? आदामाक पयलो एक बरी न्हीद दिली. आदामाक सारकें न्हिदोंक घालून ताच्या उपरांत आदाम जेन्ना शांतेन थिंगा न्हिदलोलो, कोण येयलो? दोळे उक्ते करून गेल्यार कुशीक चेडूं बसलेलें आसा. दोळे उक्ते करून सायडीक थिंगा बायल आसली. हें कितें दाखोवन दिता आमकां? आदामाक जाय पळय ती जिविताची सांगातीन आदामान ती विक्री करूंक ना. आदामान खोंत घेवंक ना. म्हजें लगीन जातलें काय? जातली ओ जावचें ना? जातली. चड खोंत केन्ना घेवंक ना. आयजॅकान चड खोंत घेवंक ना. आपल्या लग्ना भशेन ताणें थिंगासर खोंती घेवंक ना. पूण ताणें कितें केलें? दर सांजेच्या वेळार वचोन कितें केलें? सोर्वेस्परा बरोबर आपलो जो वेळ सारलो, आपलें पवित्रपण, आपल्याचें नितीवणपण ताणें सांबाळून दवरलें. तो एक प्रामाणीक आनी स्वतान चलता तो मनीस. नेमणेल्या वेळार बापूय अब्राहमान जेन्ना ताच्या पुताचे लग्नाचो वेळ आयलो, अब्राहमान आपल्या चाकराक धाडलो. तो चाकर वचोन सोबीत आंकवार चेडवाक घेवन आयलो. बापूय अब्राहम, पूत आयझॅक, एलियाझर चाकोर. कोणाक हाडलें तें चेडूं आंकवार पवित्र. बारकायन आयक. सोर्गींचो बाप अब्राहम हांगा अशें थंय दाखयता सोर्वेस्पर बापाचें रूप. आयझॅक आनी ताचे पयते जेजू क्रिस्त हांगा. तो चाकोर म्हटल्यार पवित्र आत्मो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर पवित्र आत्मो ह्या पृथ्वीर कितें कोत्ता? रिबेकाक तयार कोत्ता. रिबेका म्हणल्यार सोबा. ही पवित्र सोबा तयार कोत्ता कोणा पासत? आयझॅकाक म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताक ती कोत्ता. ही पवित्र सोबा कशी आसोंक जाय? आंकवार म्हटल्यार पवित्रपणान जियोंक जाय. अब्राहम, आयझॅक आनीक तो चाकोर. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमी देखताव. रिबेकाक हाडटा तेन्ना आमी कितें थिंगा पळयताव? पवित्र सोबेक थिंगा हाडटा हें आमी पळयताव. आतां आयझॅकाक रिबेकाक खंय मेवता? वय त्या रस्त्यार मोदें मेवलें. आनी एक दीस आमी जेजू क्रिस्ताक खंय मेवपाची आसात? स्वर्गार वयता पळय त्या वाटेर आमी मोळबाणी मेळची आसा. हें अद्भुत सगळें सत सोर्वेस्पोर रिबेकाच्या जिविता वरवीं, आयझॅकाच्या जिविता वरवीं आनी अब्राहमाच्या जिविता वरवीं लिपोवन दवरला. भावा भयणांनो, तुज्या लग्ना विशीं तूं चिंता करनाका. तुमचेकडेन सुबेज. तुज्या लग्ना विशीं स्वर्गार रावता पळय तो सोर्वेस्पोर, तो चिंता हें सत तूं विसरनाकाय. आनी अशेंच मोग म्हणून पिशापण करिनाकाय. मोगाच्या आडसान तुजे कुडीचो नाश करिनाकाय. कित्याक लग्न म्हणल्यार सारकें मानाचें. तुजे अंतरुणान कसलेंच दाग आसूंक उपकारो ना. तें पवित्र आसूंक जाय. हिब्रूच्या पुस्तक आनी 13 आनी ताजे 34 वडीन अशें बरयलां. सगल्यांनी काजराक रेस्पेद दिवचो. पवित्रपणान तुमी जेवंक जाय. तुजें तें अंतरूण. त्याच भाशेन आनी कितें तुमकां सांगूंक सोदता? आयझॅकाच्या लग्ना विशीं कोणें चिंतप केलें? अब्राहमान चिंतप केलें. त्या विशवाचेर आवयसवड 24 बरयलें आसा. अब्राहम जाणटो जातोच अब्राहमाची वर्सां जेन्ना 140 जालीं
तेन्ना आयझॅकाची 40 वर्सां आसलीं. अब्राहमान चिंतलें आतां म्हज्या पुताच्या लग्नाचो वेळ जालो, ताचे पासत बरें चेडूं जायें. आपले चाकराक एलेसाक आपोवन ताका धाडलो. ताका म्हणलें, तूं वच, ओकोल हाड. एक सोबीत ओकोल तूं ताका हाड. आयझॅकान टेन्शन घेवंक ना. बापूयच आपल्या पुता पासत एक बरी सोयरीक तरेन सोदली. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांचे पळय तेन्ना लग्नाच्या वेळार तुमी न्हिदो नाकात. तुमच्या भुरग्यांची 20 वर्सां जाल्या उपरांत चेडवांचे विशीं, 25 वर्सां उपरांत चेड्याचे विशयन, 25 वर्सां उपरांत वेग्यानूच लग्नाचो विचार करात. जायते भाव भयण येतात आनी ती दुखी आसतात. म्हजी आतां हीं वर्सां वाडल्यात, 30 वर्सां जालीं, आजून पासून म्हजो बापूय कांयच म्हणना. आनी म्हाजी वर्सां आतां 32 वर्सां जालीं, आतां आजून पासून म्हजो बापूय कांयच थिंगा म्हणना. आवय बापायनो, चेडे 25 वर्सां जाताच तशेंच थिंगा आवय बापायनी. तांच्या लग्ना विशीं तुमी चिंतूंक जाय. तुज्या चेडवाची 20 वर्सां जातोच तुवें तुज्या चेडवाच्या काजरा विशीं चिंतूंक जाय. आनी चेडवां आतां 20 वर्सां जालीं आनी 30 वर्सां जालीं चेड्याची पासून आनी तें लग्न जायना जाल्यार ताचें मुख्य बोगलांट आवयचेर घालूंक जाय. बापायचेर उपरांत चड करून बापायचेरूच. चोत्राय दवर, सारान न्हय, अब्राहमान चिंतप केलेलें आयझॅकाच्या लग्ना विशीं. तुजो पूत म्हणून एक तूं बापूय जावन तुवें तें चिंतूंक जाय. तुमी आवय बापूय जावन आनी ताच्या लग्नाचे विशीं चिंतिना जाल्यार तुजें चेडूं थिंगासून कितें करतलें? भायर कोणा सांगात्या चोरीगोत कोत्तोले, कोणा सांगाता वसोंक जाय, कोणा सांगाता पडोन वसोंक जाय. तुजें चेडूं अशें चिंतलें. कॉलेजीक गेल्लें चेडूंक घरा येवंक ना. आतां एक सुमार जाला घरांत येवंक ना. आतां सायबा हेंच म्हणटलें मागीर. तुजें चेडूं कोणा बरोबर पळोवंक वयच्या आदीं तुजो चेडो कोणाचें काजार जावन घरा येवन बापाय जालें सगलें. कितें जालें? काजार जालें. तूं कोत्तोलोय म्हणून 30 वर्सां जालीं. तेका लागोन आवय हांव न्हू वचून काजार जालो. हाजेवन पायश आनी कितें जायत? असली परिस्थिती येवं न जावच्याक आवय बापायच्या रुपान तुमची जबाबदारी पुरी करात म्हणून हांव विनंती करतां. त्या वेळार अब्राहमान आपल्या सेवकाक कितें म्हणलें तुमी जाणाव? म्हज्या सोरभोंवतणी रावता तीं ओन बावाडती खंयच्याच चेडवाकूच म्हज्या चेडा पासत चेडूं हाडिनाकाय. म्हज्या ते फामिलीन तूं वस. 750 किलोमीटर पयस आसात तीं. पयस आसात, पूण आमच्याच लोकांचे मोदें एक सोबीत ओस्तोरी तूं घेवन यो. आतां हांगा तुका कितें एक विशय सांगूंक सोदता. फाटीं एक तरणाटो म्हजेशी आयलो. आमी जेजू क्रिस्ताक मानता, पूण म्हाजी मामी डॅडी अशें म्हणटा, पुता आपल्याच्या जातीच्या लोकांशी काजार जा. आमच्या जातीचे चेडवाशी काजार जावची आनी ह्या जातीचे विशय आमचे घरांत तेजेर विचार जायत आसा. आतां तुमी आयकात. आमच्या देशांत आसा पळय जायते थिंगा परंपरा आसात आनी एक बेश्टी ती परंपरा म्हटल्यार जातीची. वेगवेगळ्यो जाती आसात. दर एक जातीचे लोक आपल्या जाती विशीं कितें तरी म्हणल्यार एक मोग आमी ताका आसा. दर एक जातीच्या लोकांक तांचेंच बरें दिसता. दुसऱ्या जातीच्या लोकां बरोबर लग्न करूंक ती सोदिनान. हें हांव फकत तुमकां अशें सांगता. तुमची पळय जी जात आसा त्याच जाती लागीं काजार जावंक जाय चेडो वो चेडूं. हें वायट अशें तुमी चिंतिनाकात. काजरा विशीं पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? एक भावार्थी भावार्थ्याशींच लग्न जावचो. तो खंयचे जातीचो भावार्थी अशें थिंगा बायबलांत बरोवंक ना. आतां तुज्या पुताक दुसऱ्या जातीचे चेडवा कोणें काजार जावंक जाय जाल्यार पातक जाल्यार ह्या भाशेन तूं चिंतिनाकाय हें पातक न्हय. ना जाल्यार सर्वेस्पर सारके खेरीत भाशेन एक चेडो वो चेडूं दाखोवन हें चेडवा कोणें काजार जा वो चेड्या कोणें काजार जा म्हूण ही म्हजी खोशी म्हणून सर्वेस्परान ह्या भाशेन म्हटलें जाल्यार जाती विशीं तुमी चिंतिनाकात. ते जात म्हणटा पळय ती सर्वेस्पराच्या विरुद्ध तुमी चिंतिनाकात. जरी तुजे पेरंट्स पूर्ण रितीन तर विस्वास करिना, जर तर तूं विस्वास करताय जाल्यार तूं विस्वास करता जाल्यार कर. तुजो विस्वास तो. पूण तूं म्हजें आयक गो चेडवा. तुवें विस्वास दवरलाय पूण तूं आमच्याच जातीशी जे विस्वासी आसात तांच्याच लागीं लग्न जा अशें म्हणटो तूं विरोध करिनाकाय. कित्याक
त्या जाती पोरमोणे तिका कारण आसा, त्या जातये पोरमोणे तांचे नेम आसात लग्नाचे, तांची रीत रिवाज वेगळी, तांची परंपरा वेगळी, आनी कितें म्हणशी ताचे कायदे सारके वेगळे. पळय एक जात पळय कितें मानता आनी दुसरी जात पळय कितें ती मानता. चेडे चेडूं एकामेकाक दिता आसतना पळय त्या वेळार जायते फावटी थिंगा अनबॅलन्स जाता. आतां तुमी तमीळ उलयता पळय ताचे लागीं तुजें चेडूं दितोले? कित्याक दिवचे ना? आतां आफ्रिकाचे चेडूं तुज्या चेड्या पासून तूं वाडटलें काय? कित्याक हाडचें ना? आतां आफ्रिकाचो चेडूं थिंगा मागीर चेड्याक कशें हाडूंक काय? कित्याक हाडूंक जायना? मलयाळम उलयता पळय तेजे लागीं तुज्या चेड्याची काळजी दवरतले? ना. कित्याक तशें? हिंदी म्हणटा पळय तेजे लागीं ते आसतले. पळय हिंदी उलयतात पळय ते हिंदी कोडे जातलें अशेंच न्हय तें? वय. नाजाल्यार चाय हाड म्हणल्यार तिका उदक घेवन येवचें ना. कित्याक म्हणटा भाशा समजूंक जाय न्हू? जाल्यार तुमी ध्यान दियात तुमच्या पुताक तुमच्याच जातींतली चेडूं तुमी घेवन येवचें. आवो तुमच्या चेडवाक तुमचेच खंयचे जातीचे चेडो घेवन यात. असले विचार तर तुमचे आसा जाल्यार ते हांव वायट म्हणना. पूण आमच्या जातीचो कोण जावं आमच्या चेडवाक अशें म्हणून खंयच्या बेबद्या बरोबर तुजे चेडवाची कादर करूं नाकाय. एक लोफराशी तुजे चेडवाची कादर करूं नाकाय. तो अणभावार्थी कोण तुजे चेडवाची कादर करूं नाकाय. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? भावार्थ्या कोणेच काजार जावचो. अणभावार्थ्या सांगाती एकवट करचो न्हय. त्या पासून तो भावार्थी तो ओत्मीक तुमच्याच जातीचो आनी तुमच्या जातीचें चेडूं जाल्यार तितून करप कांय वायट ना. म्हजे भितर जातीचें कांय बंधन ना. ह्या भाशेन तुवें पुरावो करपाक सर्वेस्तान तुका सांगूंक ना. कितें थिंगासर म्हटलेलें आसा? भावार्थ्या कडेन लग्न जावचो. ह्या पासत भावार्थ्या कडेन लग्न जाता तें ताजेर आशिर्वाद आसा. जोरी जातीची बंदखण म्हजे भितर ना, खंयचेय चेडूं म्हज्या चेड्या पासत एक तर भावार्थी असले जाल्यार ते म्हाजे काजार करपाक एकदम बरें. जाती विशींच्या बंदखणेन हांव ना. खंयचोय चेडो आसूं दी तो म्हज्या चेडवाक हांव दितलो हें एकदम बरें. तो बरो विचार. आनी त्याच वेळार तुमचे वडील आसत वा तुमचे आवय बापूय आसत, आरे तुवें भावार्थ दवरला तो दवरला. पळय आमचो लोक जाती विशीं जायते उलयता तेका लागून तुका सांगता जातीचे भितरूच तूं काजार जाल्यार एकदम बरें. आमच्या जातीचे चेडवाशी काजार जाल्यार तें बरें जातलें. आनी अशें म्हणटा जाल्यार ना डॅडी आनी जरी तो जातीच्या विशयान तूं चिंतीत जाल्यार हांव आयकोचो ना. नो. भावार्थी तुज्याच जातीन भावार्थी वय तुज्याच जातीन तर मेवलें जाल्यार तितून कांय वायट न्हय. वायट म्हणटलोय? ना तातूंत वायट ना. पूण जातीची बंदखण सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जाता पळय ते लग्न तितून आडकोव जावचें न्हू हें हांव म्हणटा. म्हज्या जातीचो चेडो मेळोंक ना म्हूण तुजे चेडवाक 40 वर्सां पासून दवरतले काय? म्हज्या जातीचो चेडूं मेळोंक ना त्या पासत तुमच्या चेडवाचें काजार करचें ना काय? तें सारकें रॉंग. भुरगीं लग्नाचे प्रायर जालीं पळय तेन्ना तांचें लग्न जावचें. जाल्यार तुवें सगळ्यांकीन पयलें कितें करूं तुमी जाणाव? बापा तुजे खोशे प्रमाणे आमच्या चेड्याक बरें चेडूं दी. एक बरो चेडो तूं आमकां दी. जोरी फामलीन आसता पळय लोक जातीचें तें पिशेपणान आसा. भावार्थी चेडो भावार्थी चेडूं जाल्यार तुमच्याच जातीचें मेळ्ळो जाल्यार खुशालकायेन तुमी करात. त्याच वेळार जर एक सोबीत चेडूं आनी सोबीत चेडो सगळे विशयान ओत्मीकायेन पासून ती एकदम बरी आसा पूण तुमची जाती वेगवेगळी, तो चेडो आनी ते चेडूं ओत्मीक जाल्यार आनी अशें आसलें जाल्यार ती दोगांय मेळोन आतां लग्न जावचीं सगळ्या विशयान ती सारकीं आसा अशें तुमी चिंता जाल्यार आनी ही सर्वेस्पराची इच्छा तुमी जाणा जाल्यार तें जात सोडून दियात. हें हांव म्हणटा. अब्राहमान कितें केलें तुमी जाणाव? सोर भोंवतणी आसा पळय तांकां तेणें वेंचून काडूंक ना. पूण आपल्याचेच कुळांतली वचोन ताका हाड म्हटलें. तो घेवन येता. त्या मेरेन सारको आयझॅक आपले शांतीन जिवीत सादतालो. टेन्शन घेवंक ना. आमच्या कॅल्वरी टेंपलान एक भाव आसलो आनी आमचे सेवेन तो भागीदार आसलोलो. 10 वर्सां 15 वर्सां आमच्या सांगातान सेवा करता तांकां सगल्यांक ते अशें चिंताले हो पास्टर आमचो ओत्मीक बापूय, पास्टरूच आमचे पासत कोण सोयरी काडटलो. आनी हेंच चिंतून ते म्हाज्या सांगात आसले. त्याच भाशेन हांव तांचो फुडारी एक बापूय जावन ती जबाबदारी हांवें मानून घेतली. त्या पासत हांवें कितें केलें जाणा? बरे सोयरीकी ह्या भावांक मेळचें म्हणून हांव मागणें करतालो आनी बरे सोयरीकी हांव सोदतालो. एका भावाचीं वर्सां
28 ते 29 वर्सां जालीं सदांच म्हाका तो आशान अशें पळयतालो. त्या भावाक पळोवन हांव म्हजी मान बागयतालों. कित्याक केन्ना जातलें पास्टर, केन्ना जातलें काय म्हाजें लोगीण, केन्ना कोत्तोले पास्टरजी, ह्या भाशेन तो म्हाका पळयता तेन्ना म्हाका टेन्शन जाता. तो म्हाका पळय जाल्यार हांव दुसऱ्यांक पळयतालों. कोण तरी बरें चेडूं मेवल्या म्हणून चिंततालों. सर्वेस्पराचे कुरपेंत जेन्ना ताणें थिंगा आशा दवरलेली हांवेनूय तांचे काजार कोचचें म्हणून सर्वेस्पराचे वाडत्या कुरपे प्रमाणें तांचें लग्न केलें. कित्याक 10-15 वर्सां जालीं आतां ल्हानपणीसावन म्हज्याच सांगाता आसोन म्हजे सांगाता ते सेवा करीत आसले. एक बापूयच्या रुपान हांव तांचेशी एक ओत्मीक बापूय कसो म्हजी जबाबदारी पुरी केली. जाल्यार जल्म दिला तुमी आवय बापायनी तुमची कितें व्हडली जबाबदारी आसतली मातशें तुमी चिंतून पळयात. पवित्र सर्वेस्परा बापा तूं सारको सुटावय करून आमचेशी उलयला. तोंडणे पिरायेन कशें आमी जिवीत जियोंक जाय, लग्नांत घरांत कशें पवित्रपणान आमी जियोंक जाय, तुवें आमकां दाखयलां. सर्वेस्परा म्हाका हांकां सगळ्यांक तुज्या हातान हांव भेटयता. आमी कशीं आसात आनी आमचें काळीज कशें आसा तें तूं सगळें जाणाय पळय. तसलो सर्वेस्पर तुज्याच आड आमी जें तुका मानोना पळय तशें आमी कितें केलां जाल्यार तूं आमकां बोगशी. तुज्या खोशे प्रमाणें आमी जियोचें म्हणून तूं आमचेर कृपा दी म्हणून जेजूच्या नांवान आमी मागतांव बापा. आमेन. Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450 gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ. It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India. To God alone.
Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of reaching people, Dr. Satish Kumar leverages the social media to further expand God's kingdom. With over 1.4 million subscribers on YouTube, Dr. Satish Kumar has one of the largest subscriber base for any preacher from India. Dr. Satish Kumar has been preaching the pure word of God for the past 34 years, as a result of which Calvary Temple, which he has established in the year 2005, with only 25 people, has grown to over 300,000 people and has become the second largest church in the world in 18 years. God further expanded the vision to plant 40 more mega churches, out of which 13 mega satellite churches have been established in the last 7 years. The membership of these churches is between 8,000 to 14,000 people, thereby adding the overall membership to 420,000 registered members. Once he was a street preacher. Today he has been preaching in the largest churches across the globe, like the Yoda Gospel Church founded by Paul Yonggi-cho and the Myeonsung Presbyterian Church at South Korea. He also preached at the largest churches in the US like Church pastored by David Jeremiah and the Saddleback Church. Dr. Satish Kumar has been invited as a keynote speaker to some of the world's largest Christian leadership conferences like the NRB. God, in His immense grace, is using His servant Dr. Satish Kumar not only in India but globally, calling people to repentance and transforming millions of lives. All glory to God. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी थाळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून
ते उतर सगल्यांक सजमोंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्पण आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें हो भावार्थ कितें लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय. ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी। कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल के प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार है। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है। उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए आपके प्रार्थना के अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.